आज हांगासर आमी ह्या आंब्याचें प्रदर्शन गोवा मँगो शो 2024 हांगासर घडोवन हाडला। ह्या प्रदर्शनाक गोंयांत रोयिल्ल्यो आनी गोंयच्यो हेरिटेज व्हरायटीज 50 व्हरायटीज गोंयांत रोयिल्ल्यो हांगासर आमकां वेगवेगळ्यो व्हरायटीज पळोवंक मेळटात। त्याच बरोबर हांगासर सुमार 25 वेगवेगळे पदार्थ आंब्याचे कसले पदार्थ आमच्यांनी करूं येता हेवूय आमी हांगासर प्रदर्शन मांडलेलें आसा। प्रदर्शना वांगडा आमी हांगासर एक स्पर्धाय घडलेलो आसा, एक कॉम्पिटिशन घडलेलें आसा जंय बऱ्यांतल्यो बऱ्यो व्हरायटीज क्वॉलिटी मँगो सायज एपियरन्स टेस्ट हे सगळे पॅरामिटर धरून निसर तांकां 3 प्रायजीसय दिवपाचे हांगासर आमी मांडलेले आसा। आमचो हो मँगो शो 2024 आयोजीत करपाचो उद्देश जावन आसा गोंयांत आंब्याक प्रोत्साहन दिवपाक, आंब्याची लागवड प्रमोट करपाक। I would like to congratulate Director of Agriculture for organizing such a beautiful mango festival, जहां लगभग अभी नेविल साहब ने बताया कि करीब 1000 एंट्रीज है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 50 वैरायटीज का यहाँ डिस्प्ले किया गया है। जैसे नेविल साहब ने कहा कि हमारा जो एक संस्थान है ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके तहत पूरे भारत में 113 इंस्टीट्यूट्स हैं और उसमें से एक इंस्टीट्यूट हमारे ओल्ड गोवा में स्थित है और जहां पर हम मैंगो पर भी रिसर्च करते हैं। और वर्तमान में जो मैंगो जर्मप्लाज्म ब्लॉक है हमारा, लगभग 85 टाइप्स की जीनोटाइप्स और वैरायटीज हमारे पास अवेलेबल है। और मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, फक्र हो रहा है कि आउट ऑफ दैट 65 जो वैरायटीज है वो बेसिकली दे आर ऑफ गोवा ओरिजिन्स। तो आप जान सकते हैं कि गोवा में कितनी रिच, गोवा इज ब्लेस्ड विद सच ए रिच डाइवर्सिटी ऑफ मैंगो जर्मप्लाज्म। और जो गोवा की शान है, जो मानपुराग, सिर्फ मानपुराग की ही 28 वेरिएंट्स हमारे पास है, 28 वेरिएंट्स ऑफ मानपुराग। और आउट ऑफ दोज 28 वेरिएंट्स हमारे संस्थान ने सर एक जो बेस्ट वेरिएंट था, जिसमें थोड़ा फाइबर कंटेंट कम था और जिसकी एसिडिटी कुछ कम थी, उसको आइडेंटिफाई करके उसका कार्डो जो मानपुराग के नाम से उसको हमने रिलीज किया है 2023 में स्टेट ऑफ गोवा के लिए। आंब्याची अशी ह्या व्हरायटीज जाती आसा आनी आमच्या गोंयांत हो आमचे गोंयांत जो आंबो जाला तो पयलीं मस्त आफ्रिकेच्याकडे हाडलेलो आसता, हे ना आफ्रिकेन पयलो थंयच्यान जसो आमकां गोंयांत पावलो पोर्चुगीज टायम। म्हणून आमी आयज इतलें हें केल्लें आसा की आंबो जावचो, आंबो खावचो, ट्युरिस्टांनी खावचो, ट्युरिस्टांनी येवचे, आमच्या भुरग्यांनी खावचो। आमकां दिसता की हे आंब्याचें खरें हें आसा, म्हत्व आसा। म्हणून आमी आंबो जो आसा त्या आंब्याचें आमी तेका एक्झिबिशन दवरता आनी वेगवेगळे पदार्थ दवरल्यार लोणचें आनी कितें आसा, जाम, सगळे तरेचे वेगवेगळे तरेचे आसा। आमकां खायन दिसतालें, डॉक्टर हाडून हांवूच खाना, तो काळजी घेता जिवाची, म्हाकाय घेवची पडली। म्हणजे जे आयज आमचे हे आमच्या आग्रिकल्चर डिपार्टमेंटान खुबशी आमचे पर्सन आंबो न्हू वापर्स ताणें खूब मेहनत घेवन तेजे वांगडी सगळे वांगडी जे आसा ताचे खात्याचे खूब मेहनत घेवन एक्झिबिशन भरलेलें आसा। आनी आमी जे हांव आनी मुख्यमंत्र्यान आमी जे सगळे पळयले आनी आमकां दिसलें की हे खरेंच आमची वाड जाल्ली आसा। आनी आंबे जावं माड जे आसा सगळे आमी खूब वर्सां पयलीं आमी लोकांक फ्री दिता, म्हणटकच लागून आयज तुमी जितली झाडां दिसता हे सगळे गव्हर्मेंटान पयशे आनी गव्हर्मेंटाच्या पयशांचे सगळे तरेचे गोंयभर आमी माड जावं आनी काजू बाकी झाडां, मागीर हेजी आमची आंब्याची वेगवेगळी तरेची झाडां आमची गोंयची रावची, भिन्नाची आनी कसली झाडां, वेगवेगळी झाडां आमी सरकार दिता। सरकारचे पयशे फुकट आमी लोकांक दिता, ते लागची म्हणून आमच्या गोंयांत ती जावची। जे कोण शेतकरी अजून ICAR वचूंक ना किंवा तेंच्यानी ट्रेनिंग घेवनात ते आपापल्या झेडिओ कन्सर्न झेडिओ कॉन्टॅक्ट करात। झेडिओ 30 सालांची बॅच रेडी करून तुमकां ICAR जे ओल्ड गोवा हांगासर आसा थंय व्हरपाची तयारी दवरतले। तुमकां जे प्रॉडक्ट तयार करपाक जाय आनी नॉट ओन्ली द मँगो
पण शेतकऱ्याचे डबल इन्कम कशें जावचे हाजे तेच्या कडेन वेगवेगळ्या पद्दती तांच्यांनी स्वता एक्सपेरिमेंट केल्या आणि गोंयचो बुकलेट म्हणजे डबल इन्कम ऑफ द फार्मर आणि इंटिग्रेटेड फार्मिंग हाजे तेंच्यांनी व्यवस्थीत रित्या एक पॉलिसी तयार करून जी गव्हर्नमेंटाक दिल्या त्या प्रमाणे जर आम्ही शेतकऱ्यांनी काम केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता ताचो खरो फायदो हो सगळ्या शेतकऱ्यांक जावपाक शकता. म्हणून ज्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक इंट्रस्ट आसा आनी जेणी आयसीआर अजून पळोवंक ना, जेणी आयसीआराचेर अजून ट्रेनिंग घेवंक ना, त्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी आयसीआराक वचून ट्रेनिंग घेवची, जेणे करून ताचो फायदो आमच्या खऱ्या अर्थान सगळ्या शेतकऱ्यांक जातलो. आमी ताकाच लागून एग्रीकल्चर कॉलेजूय सुरवात केल्या. ती आमच्या ओल्ड गोवा हांगासरूच आसा. म्हणून सेकंड इयरची बॅच आसा. इन लॉंग रन म्हणजे ज्या स्टुडंट्साक एग्रीकल्चराचो इंट्रस्ट आसा तेणी हाज्या पयलीं भायल्या म्हणजे दुसऱ्या स्टेटींत वचून भुरगे शिकताले. पण आतां आमी ओल्ड गोवा हांगासर कॉलेज सुरवात केल्ल्या कारणान 12वी सायन्साच्या उपरांत एग्रीकल्चराक एडमिशन घेवपाक मेळटा आनी त्या भुरग्यांनी येवन एग्रीकल्चराक एडमिशनूय घेवचें, जेणे करून लॉंग रन आमकां बरे फार्मर्स तयार जावपाक जाय, भुरग्यांक एग्रीकल्चराचो इंट्रस्ट क्रिएट जावपाक जाय. एग्रीकल्चर ही सुद्दां एक बरो बिझनेस आसा, बरी इंडस्ट्री आसा, अशा पद्दतीन सगळ्यांनी ताचे कडेन पळोवचें. म्हणून आमी एग्रीकल्चर कॉलेज सुरवात केल्या आनी त्या एग्रीकल्चर कॉलेजात एडमिशन घेवन अशाच पद्दतीचे वेगवेगळे रिसर्च आयसीआराच्या बरोबर सुरू करून ताजोय लॉंग रन फायदो हो आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांक जातलो. म्हाका दिसता गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार आमकां वेगवेगळे फूड प्रोसेसींग किंवा फ्रूट प्रोसेसींग हे करपा खातीर 70% पर्यंत सबसिडी दिता. आमच्या गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड हांच्या वतीन आमी फ्रूट प्रोसेसींग ट्रेनींग किंवा ताका सपोर्ट दिवपाची सुरवात केल्या. आतां पर्यंत गोंयकार फक्त काजू प्रोसेसींग एकाच युनिटा कडेन पळयताले की काजूचो बारकेलो कारखानो घालपाचो ह्याच युनिटा कडेन पळयताले. बट फूड प्रोसेसींग ह्या युनिटा कडेन पळयता आसतना जितके रॉ मटेरियल्स गोंयांत जाता किंवा नेबरींग स्टेटींत जाता तेजो फूड प्रोसेसींग विथ 70% सबसिडीज विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी ताका तेंको जो जाय, सपोर्ट जो जाय तो गव्हर्मेंट ऑफ गोवाय दिवपाक तयार आसा.